कशें आहाय तुमी? सगळीं बरीं आहाय न्हू? हांव बरें आहा. हे सांगू येयलो तुमकां मास्टर कॅरेक्टर कॉमेडियन बेन एव्हांजेलिस्टो. एका तुमी सगळीं वळखताय कॉमेडियन बेन म्हूण. कॉमेडियन बेनान जायते पालकांचेर आमगेली बरी बरी कॉमेडी कोन्न बरी बरी कॉमेडी कांतरां म्हूण बरे बरे कॅरेक्टर रोल तेणें केले. जशे परी आमगेलो सोकेस सी अल्वारसा गेलो कॅरेक्टर केला. तसोच तेणें माजोडीचो आमगेलो कॅलिंडर सोर्गेस तेगलोय बी तेणें कॅरेक्टर रोल केलो हा. मागीर आमगेलो सिंगर रेमो तेगलोय तेणें कॅरेक्टर केलो हा. आनी तसोच बरे बरे तेणें तियात्रूय तेणें बरयलो हाय. सगळे तेगेले हिट केलो हाय. आनी आतां तो आपणागेलो न्यू तियात्र घेवन येता आनी तियात्रा नांव नांगोर. बरे कलाकार आहाय तितू तेगेले तियात्रान बरे बरे कॉमेडियन बरे बरे सिंगर आहाय. आनी सगळ्यांचो आतां आवडीचो एवरीडे इज अ गुड डे बाप्पेले पयले फावटी तेगे तियात्रान भाग घेता. चोय आतां थिंगा तियात्रां तो कितें कोत्ता तो म्हाका दिसना तेका कितें उलोवपाक चान्स आसता. म्हाका सगळो ऑडियन्सूय तेका दिसलो एवरीडे इज अ गुड डे लायफ इज ब्युटिफूल म्हूण. तरी हो तेगेलो तियात्र रिलीज जाता जुलायाचे 5 तारखे 3:30 म्हापसा हॉलां, 7 तारखे 7:30 पेंजीम हॉलां आनी 1 तारखेर पाय तियात्रीस हॉल मार्गा तसोच 3:30 सावंड हॉलां. सो मागोता सगळ्यांनी तेका येचे तियात्रा आनी तेका सपोर्ट करचो. जसो तरी आमी मोग दाखयला तसो तेकाय बी मोग तुमी तेका दाखयचो. आनी तुमी येतली न्हू. हांव आदींच म्हणलें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू ऑल.